जरी उत्तर दिवपाक जे कितें ऑपोजिशन म्हणटा संख्या कमी असले तरी गोयचे ते रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि आम्ही सरकार म्हणून कितें करता ते हांव सांगतो एनी डिसिजन ऑफ एनी कोर्ट कारण आम्ही जे कितें करपाचें सरकार म्हणून ते आमकां स्ट्रॅटेजिकली आमकां करपाक जाय लोकांच्या हितान जे कितें आमकां दिसता सरकार म्हणून काही लोकांक वेगळे तरेन दिसता पूण कितें आहा कांय गोष्टी जे ज्युडिशरी रिलेटेड आहा ते हांव सांगू शकना डिमांडाचे कट मोशनाचे सारके रिप्लाय मेळना म्हणटा सो ह्या ते सगळे ऑपोजिशन आणि रुलिंग सगळे माझ्या संपर्कान आहा ऑपोजिशनाचे प्रत्येक आमदार माझ्या संपर्कान आहा त्यांचे कितेंय कामां असतात कितें असतात विरेश केन्नाय कितें धाडटा तेजे एका सजेशनाचेर हांवें जायते व्हडल्यो एक्शन घेतल्या जर म्हाजो संपर्क खंयचे तरी बिल्डर लॉबीचे कडेन आसले ह्या तरेचे एक्शन कोण मिनिस्टर घेवपाचो नाशिल्लो आनी हांव जे मंत्री जे आमदार जे सांगता आमी करता पूण हांव सांगूंक सोदता की मुख्यमंत्री हांव जे कितें आमी चर्चा करूंक जाय सेन्सिटीव इश्यूचेर आमी दोगूय चर्चा करून तेजेर हांव एकटो निर्णय घेवंक शकना मुख्यमंत्रीचे एडवायस घेवन जाय त्यो गोष्टीचेर चर्चा जावं कांय गोष्टी आमकां कॅबिनान बसून चर्चा करची पडटा आणि पुढे व्हरूंक राज्याचे हित कशें आहा आमी बी निवडून आयले आमचे पक्षाक बी लोकांनी मॅन्डेट दिला पण त्याच बरोबर सगळे गोष्टी प्रेसान उलोवप ज्युडिशरीचेर कितें उलोवप हांव उलोवंक शकना हांव एक मर्यादा दवरून राजकारणान फुडें वचपाचो थारायला असेंब्लीन बी कांय गोष्टी जे सबज्युडिस आसात तेजेर कांयच उलोवपाचो ना तर बोंडला जो आहे ते आउटसोर्सिंग करणार प्रायव्हेट परत चुकीचं फाउंडेशन तयार केलेलं आहे विच इज अलाउड अंडर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऍक्ट so that people can contribute under CSR to that particular foundation. People can adopt a zoo also in a different manner, but under the control of the forest department. That's in the final stages. Manje, more money can come in. Passionate, there are a lot of big companies that want to spend on these type of activities. So basically, it is most welcome. But within the purview of the forest department. Tourism activity type means सांगता नाही उदकाचे लेवल मातशे वयर सरला पण तशें इतले डॅमेज जे आमकां दिसता तशें काय जावंक ना तुमीच तुमच्याच माध्यमांतल्यान आमी पळयता न्ही आमचे पूर्ण टीम कलेक्टर आनी सगळ्यांक सांगून दवरला की मातशें थंय डेप्युटी कलेक्टर स्टेशन करून दवर पूण कित्याक 70चे न्हंय सगळे कडेन वयर सरल्या कांय कडेन लेवल इन कंट्रोल कांय कडेन होंडा काल वॉटरदेव नगर ह्या सगळ्याचेर हांवें ऑलरेडी ऑफिसरांक सांगून लक्ष घालपाक दवरल्या कोणाच्या घरान पाणी गेल्या पण जातलेच पावसाची बी गरज आहा आणि लोकांक सांबाळपाची बी गरज आहा हे दोन्ही बॅलन्स करपाची गरज आहा आणि कॅम्पा फंडचं सर एक युटिलायझेशन खरें मी लक्ष घातलें न्ही CA घ्यायला कॉम्पन्सेटरी फॉरेस्टेशन आणि त्याच बरोबर कॅम्पाच्या अंडर काय काय आम्ही लक्ष घालू शकतो ट्रेनिंग रिसर्च आणि इतर गोष्टीवर त्याच्यावर पूर्णपणे युटिलायझेशन पैसे व्हायचे म्हणून माझी मीटिंग चालूच आहे ना ते व्हायला पाहिजे ते सगळं वनीकरणात कुठं तर कमी पडतंय म्हणता वनीकरणात कुठं तर कमी पडतंय फॉरेस्ट स्पीकरांचे सगळं 100% असू शकत नाही विश करता न्ही ताका बरें देवाने आता वयतलो विश करपाक येदुगो ताका देवान बरें आयुश्य दिसलें तो बरें काम करता आणि तेजे सगळे नेतृत्व ह्या गोंयाक आनी खूब वर्सां लाभचें आणि तेज्या लोकांक आमकां सगळ्यांक तेजे गायडन्स गावचें आनी ताका आय विश हिम अ व्हेरी गुड लायफ and many years of service to the people of the state. Thank you, sir.